पवित्र उंड्याच्या रुपार आजाराच्या जेसू तुवेंस आमकां मागोवंक शिकयलाय, बोगसूंक शिकयलाय, बरी जिणी कशी जियेचे म्हूण दाखोवन दिलाय. आमी समजतानी देवा बापाचो तुजो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग करूंक आनी बरी जिणी जियोंक हेरांक देख जायशे आमकां तुजो आदार दी. More
देवाचे फाकय कीर्तुच्या सारक्याचे आमची जिणी संतोष आमचे स्वाधीन sacramenta स्वाधीन sacramenta तुझ्या कुर्सा आनी मरणा वरवीं आमकां पातकांतली सुटोवंक नवें जिवीत दिलें येसोमिया. अशें नव्या जिविताचो बरवोसो आमचे तें उदेसो केलोय. आराधन तुका, महिमा तुका, होगलाप तुका, रायांच्या राया आमच्या सोमिया. आतां आमी सर्वां बसोन मौनपणी देवाक अर्गां दिवया. San Luca प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकाथंय संतोषान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चारंदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भागेवून ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला, आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ.
São Paulo सांगता हारसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गेंची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. थंबडो दर्यो उतरतच मोयचे आनी सांगाती देवाची अर्गां स्तुती करी लागले. ते म्हणाले, सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां. सर्वेस्पर म्हजें बोल आनी म्हजें गायन, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखाणटां. ताची वडवीक हांव गायतां. किर्तनगार म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो. मोरी आमची माय, आपल्या एकल्याच पुताची आवय. मोरी आमची माय, आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचलेल्यांक देवाक स्तुती गायना मुखांत्र सर्वेस्परान केल्यांत विचित्रा म्हूण उद्गारता. देवान आपली विसनार आशिर्वादां विविध रितीन आमचेर ह्या वर्सा वतल्यान. तर आतां ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर आनी सर बरेपणाचो उगडास हाण ताका आमी अर्गां दिवया, ताचो उपकार बावडया. तुमची जबाब अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. उंड्या रुपाकाल ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसाय देखून अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. तुजें मांस आनी रगत आमचे आत्मीक पोशण जावन दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. नीज देव आनी नीज मनीस जावन आमचे मदें आयिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां पातकांतली सोडून नवी रचना केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. बापाचो मोग आमकां कळीत केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर कुर्साचे कश्टाचे मरण सोंसल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखांत्र आमचे मदें सदांच आसाय म्हूण भासयल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. हो वेळ तुका आराधन करच्याक फावो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां एक बरें कुटाम फावो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. बरी आवय बापय भाव भयणी दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाचेर वतिल्ल्या सर बेसावां खातीर अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां सर्वांक सबार देणयांनी भरलेल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या हर एका कामान तुजो आदार दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. सर्व पिडेशिडे तावन विघ्न आनवारा तावन राखून व्हेल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचो दिसपरतो ग्रास दिवन आमची जतन केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आदल्या वर्सा विविध मनशां मारिफात तुजो मोग आनी हुस्को दाखयल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां आत्मीक मार्गदर्शन जावन धार्मीक भाव भयणी फावो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. तुज्या पुनर्जिवंतपणा मारिफात सर्गीच्या जिविताचो बरवसो दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. तुज्या आवयक आमची आत्मीक आवय करून दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. बरो गवळी जावन आमचें पालन पोशण केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टा दुखांत कंत बेजारायेन तुजो सांगात दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां आनंद जावन सोडिनासतना पवित्र आत्म्याची देणी दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. हेरांक बोगसूंक आमकां बोगसाण्याचो स्पिरीट दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू. तुज्या अपरिमीत मोगान आनी दाराळ बेसावांनी भरिल्लें नवें वरस फावो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू.
आमचो कळमीत नासता मोग केल्ल्या देखून अर्घ आनी अर्दान तुका सोमया जेजू तुज्या रक्तान आमची पातकां धुवन नितळ केल्ल्या देखून अर्घ आनी अर्दान तुका सोमया जेजू तुझे मांस आमचे आत्मीक कान जावन दिल्ल्या देखून अर्घ आनी अर्दान तुका सोमया जेजू तूं आमचे जिणेचो उजवाड देखून अर्घ आनी अर्दान तुका सोमया जेजू तूं जिविताचे उतार देखून अर्घ आनी अर्दान तुका सोमया जेजू तुज्या उजवाडान आमकां सांबाळताय देखून अर्घ आनी अर्दान तुका सोमया जेजू आमच्या एकसुरपणांत सगात दिवच्या जेजू आनी तूं आमचो पालन आनी पोशण करताय देखून अर्घ आनी अर्दान तुका सोमया जेजू मोगाच्यानो आतां थोडो वेळ आमी मावन रावून आमच्या खासगी जिवितांत शेजाऱ्या आनी कुटुंबाच्या सांद्या मुखांतर देवान केल्ली विचित्र उगडासाक हाडया आनी ताका अर्गां आनी होगलाप दिवया. सोम्याक होगळाक दिवन अर्गां गीत आमी गावया. देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येसु देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ आतां आमी देवाक अर्गां दितना तशेंच आमी मागया आमच्या सर्वां खातीर तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळा बापा
पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेक देवाची माता म्हूण वळखून तांच्या ताबेन आसच्या तुज्या परचेक ह्या नव्या वर्सांत मोरयेच्या आदर्शकाल वागोवंक कृपा भर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. विविध धर्माच्या लोकांनी वस्ती करच्या ह्या भारत देशांतल्या सौ लोकांनी आनी मुखेल्यांनी ह्या नव्या वर्सांत शांतीन जिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मोरयेक देवाची माता म्हूण स्विकार करूंक इन्कार करच्या सौ आमच्या भावा भयणींनी ह्या नव्या वर्सांत मोरये थंय पाटी येवन तिचे सासयेन जिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या नव्या वर्सांत आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायस्तांनी काजऱ्यांनी आनी भुरग्यांनी मोरयेच्या आदर्शकाल भावार्थान जिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर करच्या तशेंच मिसांव गांवांनी वावर करच्या स मिशनरींक तांच्या वावरांत तृप्ती आनी हे नवें वर्स तांकां जैतेवंत जावं म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आतां आमी आमकांच देवा समर्पिताना आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरून आतां देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयाराय करया. Sacramenta sastannaman करूया पूर्विल्ल्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेच्या अस्कत्विश्व्या बाबाताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच गाड्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वार्ता. आमेन. Pratuya, देवा वेची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फोळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
ह्या मिसाचे तेसावा हे परी आसात. सांसिया आमिरा हाज्या पयल्या जल्मा दिसा अर्गामीस दितात आशा आनी संतोष आरान्ना. ॲबनर्स जल्मा दिसा अर्गामीस दितात फातिमा मोरस. डेइसी मिनेजस हाज्या जल्मा दिसा अर्गामीस दितात संतोष मिनेजस. तशेंच अर्गांजा मीस दितात धान्या दयान, सायमन जानट पिंटो आनी कुटुंब, जानसी आनी जोसेफ, फ्रांसीस जानट डिसिल्वा आनी कुटुंब, सुनील आनी मेलिशा डिसोजा, निशिता, प्रवीण वीना एडियन लसरादो, स्टीवन आनी क्रिशल, शॉन आनी गॅरी डिसिल्वा आनी कुटुंब, विन्सेंट आनी अनिता पिंटो, ऑल्विन आनी सिंथिया, एल्सी मारिएट, फेल्सी टॉरस, प्रिन्स्टन डिसोजा आनी कुटुंब, प्रियंका डिसोजा, मार्क आनी लीना डिसोजा, नवीन जानेट आनी लविटा, रोजारियो आनी एलन डिसोजा, फ्रांसिस रेका आनी फियोना सिक्वेरा, सविता अशोक पिंटो, सेलिन फर्नांदेस आनी कुटुंब, जेसिंता रेबेलो आनी कुटुंब. बगेवन कुटुंबांक आनी तशेंच पवित्रिंदादेक अर्गां जावन मीस दितात आयवन ॲग्नेस रॉड्रिगस आनी कुटुंब. सेलिन पिंटो हिच्या बऱ्या भलायके पासत मीस दितात सुदीप आनी प्रिमा. प्रत्येक इरद पासत मीस दितात एलिझाबेथ आनी जेरिसन. नागेश्वरी हिच्या आत्म्याक मीस दिता मार्गरेट. अर्गां जावन मीस दिता दीपक सावियो अंद्रादे. तशेंच प्रत्येक इरद पासत दीपक सावियो अंद्रादे. पावलीन अंद्रादे हिच्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे. मेरी ट्रिजा अंद्रादे हिच्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे. जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुनी म्हूण दाखयला, पूण तांचे सक्टां प्रास तूं श्रेश्ठ. अशें पवित्र पुस्तक आदर्श आवयंक आनी आदर्श पोतिनीक सुबेज उतरांनी नेटयता. तशेंच इगज माता सकट स्त्रियां भितर सदैव जावन आसच्या आनी कुरपेन बरयल्ल्या त्या सरेस्पराच्या साकरणेक मोनान मानान आनी गौरवान मोरी देवाची माता म्हूण उलयता. मोगाच्यानो आज देवाच्या आशिर्वादान भरिल्ल्या नव्या वर्साची सुरवात करता. ह्या बागी दिसा पवित्र सभा मोरी देवा मायेची परब संभ्रमतना नव्या वर्सा देवाचे मायेचो आनी आमच्या सर्गींचे आवयचो उगडास काडून साल्वासावांचे चरित्रेंत जेजू संगी तिचो पाथ नियाळूंक आमी ह्या वेदी भोंवती जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां मोरये पोरी एरांक एक बेसांव जावंक जियोंक आपोवणें दिता. ह्या वर्सा मोरये मायेची ससाय घेवन संतोशान आनी दुखांत देवाचो बळवंत हात अनुभव करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. त्याच रितीन आज आपलो जल्मादी संभ्रमच्या बाप कॅनट डिसोसा हांचे पासोवती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आतां आमी प्रवेश गिताक सर्वांनी उबे रावचें. बलिदान बापा भेटयता. बलिदान बापा जेजून भेटयले तेच भेटयता पवित्र अल्तारा. बलिदान बापा बलिदान बापा भेटयता. बलिदान बापा जेजून भेटयले तेच भेटयता पवित्र अल्तारा.
जेजू नावान बापा तेंपलान जमल्या कालवारी बलिदान भेटयता जेजू संगी आमकां सर्पिता तुका स्तुती गितां गायता अर्गा बलिदान बापा अर्गा बलिदान बापा भेटयता अर्गा बलिदान बापा जेजून भेटयले तेंच भेटयता पवित्र अल्तारा बापा उतर आयकोंक आयल्या जेजूचे मासेव कत्रेका तुझे कुशे प्रकारची ये बापा तुझो आधार मागता अर्गा बलिदान बापा अर्गा बलिदान बापा भेटयता अर्गा बलिदान बापा जेजून भेटयले तेंच भेटयता पवित्र अल्तारा अर्गा बलिदान बापा अर्गा बलिदान बापा भेटयता अर्गा बलिदान बापा जेजून भेटयले तेंच भेटयता पवित्र अल्तारा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एक कारण धन्या देवाक अर्गां दिवंक आणि दोडत्या मापान आज आमी अर्गां दिवंक फावो थंय एकच कारणा निमती आज आमी धन्य देवाक अर्गां दिता आमी आज हांगासर उबी रावल्या आमच्या कुडींत जीव आसा ह्या देखून आज आमी धन्य देवाक अर्गां दिवंक फावो ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणलो फरक करिनासतना जियेल्लें वरस हें कितलीय सबाय आसल्या रे आपूण सोबीत आनी सुंदर म्हणून लेखल्या रे तोंडाक मास्क घालून भोवल्लें वर्स हें ग्रेस्त जावं दी दुबळो जावं दी प्लास्टिकाच्या बॅगांनी भरून निके पिल्लें वर्स हें भिरांतीन जियेल्लें वर्स हें आपणाक कोरोना येत गी आपूण जिवीत वाचतलो गी म्हणलें सवाल हर एका दिसा घेवन जियेल्लें वर्स हें आज त्याच धन्य देवा मुखार हे येवकरिस्ताचे बलिदान भेटयत आसतना आमी उबी रावल्या आमच्या कुडींत स्वास आसा तर आज धन्य देवाक अर्गां दिवंक फावो हे वर्स आखेर करता आसतना धन्य देवाक आज आमी अर्गां दिवंक फावो दोडत्या मापान आज आमी अर्गां दिवंक जाय आयची लितुर्जी मोरये मायेक एक विशिश्ट स्थान मान दिता ती जावन आसा मोरी देवाची माय म्हणलें सत इगर्ज माता वळखून घेवन दाबाजीक रितीन ही परब समरमता स्त्रियां भितर तूं सदैव घेवन आयिल्ली ही बोव मोलादीक उतरां गब्रियल बुडवो तिच्या जिवितांत नीज जालें आज आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना मागया आमी जर तर आमच्या कुटुंबांत आज कोणी तर अस्वस्थ आसा तर मागया आमी जर तर ह्या एका वर्सा आमच्या कुटुंबांत कोणी देवाधीन जाल्यानंतर देव तांकां स्विकार करून दी म्हणून मागया फुडल्या वर्साक आमी पांय तेंकतना धन्य देवाची आशिर्वाद आमी मागून घेवया आनी बरें वर्स आनी बरे दीस आमचे जावं दी म्हणून त्याच देवा लागीं आमी मागया
आमी केल्ली सर्व चुकी वळखून घेवया आनी देने देवाचे बोगसणे मागून नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटोवया. हांव पातकी सर्वोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसून म्हज्यो सदां संवकार मुळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाचें जिवीत फावो. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुवें बागेवंत मोरयेचें आमकारपण फळादीक करून मनशा कुळाक ससनाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तेजे उदेशी तुजो पोत जिविताचो रचणार आमच्या मदें आयलो, तर तिच्या माया मोगाचे विनवणेन हर एका मनशाक जेजू आनी ताजो संतोष मेळो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
जियेतानी राज करता ससनाच्या ससनाक. गणन पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, अरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे बरी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. तुझ्या परजळेक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकू. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जाव. सर्राष्ट्रांत तुजी चडवून वळखून घे. कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. देवा सर्जनांगा तुका वाकणू. सर्राष्ट्रांत तुजी स्तुती करू. तू तांची राजवडकी न्यायनीती परमाने करताय. देसां भासांच्या लोकां शाबितायेन चलयता. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. सर्पजान तुका वाकणून सर्वेस्पोरा. परजान तुका वाकणू. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दी आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडू. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू. Alleluia, alleluia, alleluia.
रित्या तुझे ताम जल्मालो नितीचो सूर्यो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या गवळ्यांनी दाऊ दावी वसून मोरयेक जुजेक आनी खवणेंत निदायलेल्या बाळकाक ताणें देखलें. बाळकाक पळयतस ताचे विशांत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजालें आनी गवळी सांगतालें तें आयकल्लीं सगळां आजा पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जोगोवन दवरन त्यो आटयताली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटी गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडले. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी समोवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या वर्साच्या निमाण्या थोड्या घडयांनी आमी आसाव आनी आमच्या काळजांत संतोष कितलो आसा म्हूण विचारलें जाल्यार भोवशा तुमी सांगोंक पुरो हे 2020 वर्स आमच्या जिवितांत नातलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. हें उतर तुमी मात्र म्हणचें न्हय, सगळ्या संवसारांत खंयसरी वचून विचारा, भोवशा असली जाप मेळटली. तरी पूण आज 2020 वर्स संपतना आमी ह्या देव तेंपलांत आयल्या आनी 2021 वर्स सुरू करतनाय हांगासर ह्या पवित्र तेंपलाक सांगाता मेळ्ळ्या, देवाच्या हाजीरपणांत सांगाता मेळ्ळ्या. आयच्या दिसा मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, आमच्या नव्या वर्साची सुरवात करूंक आमी हांगासर आसाव जाल्यार एका श्रेष्ठ व्यक्तीच्या नांवान ही वर्स सुरू करूंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. तें नांव जावन आसा मोरी. कित्याक आमी हे नवे वर्स, आमी कथोलीक हे नवे वर्स मरयेच्या नांवान सुरू करता. कित्याक तितली श्रेष्ठ गे ती, तिच्या गी वर्ते सांत आमच्या पवित्र सभेंत आसात न्ही गे. कितली महान कार्यां केल्ले जायते सांत आमकां कळीत आसा आनी त्या सांतां पैकी मोरी वर्ते गे. तितलो महान, तितलो श्रेष्ठ गे ती. कथोलीक पवित्र सभेंत आनी इस्टर्न ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभा आमच्या मदें मरयेची इमाज आमी पळयल्या. आमी कथोलीक मरयेची इमाज कशी सडावत पळयता म्हळ्यार मोरी एक चली सोबीत, बारीक सोबीत पळोवंक आनी तिच्या हातांत एक वळख जेजू. पूण इस्टर्न ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभा तांचे थंय असली इमाजी आसात, पूण प्रत्येक जावन आनी एक इमाज, एक विशेष इमाज ती आमच्या कथोलीक धर्म सभेन ना. ती इमाज कशी आसा म्हळ्यार बाळंत जाल्या उपरांत एक स्त्री कशी दिसता
तिची कूड बदलत नाही इल्लीशी मोठी जावंक पुरो तोंडांत आंगांत इल्लीशी बदलावण दिसता अशें इल्लीशी मोठी मोरी तांच्या त्या इमाजींत आसा आनी तिचे सांगात एक बाळक जेजू आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही इमाज आमकां एक सत सांगता की एका स्त्रीयेक आंकवारपणांतून आवयपणाक उतरोवचें म्हळ्यार एक नवें वर्स एका स्त्रीयेक एका भुरग्याक जल्म दिवन नवें जिवीत ती सुरू करता कित्याक ती एका भुरग्याक जल्म दितना ती तिका मरता म्हणयत मरणाच्या घडयेक ती पावता म्हणयत आनी अशें एक आंकवारपणांतून आवयपणाक एक स्त्री उतराता जाल्यार ती नव्या जिविताक नव्या संवसाराक ती उतराता आनी नवो संवसार तिच्या खातीर ती रचता त्या बाळा थंय तिचो नवो संवसार आसा आनी त्या संवसाराचें मूळ जावन आसा ती स्त्री आनी आयच्या दिसा असल्या एका स्त्रियेच्या नांवान आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आनी आमचें नवें बरस तिच्या नांवान सुरू करता आनी खंडी जावन आमी जाणाव जें कितें आमी बरी सुरवात करता जाल्यार आमचें अर्दें काम जाल्लें बरीच कित्याक मोरी एक श्रेष्ठ म्हणून कथोलीक पवित्र सभा तिका मान करता 5 कारण हांव तुमचे मुखार दवरता कित्याक मोरी श्रेष्ठ पयल्यान आज कथोलीक पवित्र सभा आनी आमी सगळीं हांगासर आसा ती मोरयेक वर्त मान दिता जाल्यार कारण इतलेंच देवान तिका मान दिला देवान दुताक धाडन तिच्या लागीं म्हणली उतरां अशीं आसात नामान कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता आसा असली उतरां कोणाकी म्हणूंक ना देवान ही उतरां मोरयेक म्हळ्यार देवान तिका असलो एक मान दिला देखून आमी त्या मोरयेक आमच्या मायेक असलो श्रेष्ठ मान दिता दुसऱ्यान आमी सदांच आमच्या तेरसा वेळार लदीन म्हणटा आनी ह्या लदिनेंत त्रिएक देवा उपरांत येवचो उलो कोण आसो भाग्यवंती देवाचे माये म्हळ्यार त्रिएक देवा उपरांत आमी दिवचो स्थान जावन आसा आमी दिवचें स्थान जावन आसा मोरयेक तशेंच सर्व देवदूतां प्रास आंज्या प्रास ती वयर आसा तिका उलो मारले उपरांत आमी बाकीच्या संत भक्तांक आनी देवदूत आमच्या संतांक आनी आंज्यांक उलो मारता म्हळ्यार देवतावन उपरांत दिवचें स्थान मोरयेक आनी सर्व आंज्या बडव्यांत प्रास सडीत मान दिवचो आमी मोरयेक आनी तिसरें कारण आसा आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें मोरयेन आपल्या पुताक जेजू म्हूण नांव दिलें जेजू म्हूण नांव दिलें आनी सांत पावल फिलिपेकारांक बरोवन सांगता ह्या नांवाक सर्गी आनी संवसारी सगळां दिवी मोडटली जेजू म्हणल्या नांवाक सगळ्या संवसारार सर्गार आनी संवसारार ह्या एका नांवाक मान दितली दिंबेर पडटली तर असलें नांव आसल्या पुताची आवय जावन आसच्या मोरयेक कसलो मान आमी दिवंक जाय ह्याच कारणां पासून ती श्रेष्ठ जावन आसा आनी निमाणें आमी आनी एक कारण सांगेत ह्या संवसारांत मोरयेक श्रेष्ठ म्हूण वळखली कोण एलिझाबेथ मोरयेक पळयतच तिणें म्हळें म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचें भाग म्हाका कशें फावो जालें स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें म्हळ्यार ह्या संवसारांत येदोळ आयिल्ल्या स्त्रियां प्रास आनी फुडें येवच्या कितल्यागी स्त्रियां प्रास वर्ती आनी श्रेष्ठ जावन आसा मोरी आनी निमाणें कारण जावन आसा देवान ताचें मुखामळ मोरयेक दाखयलें देवाचें मुखामळ पळयली कोणी नात परमेसोल्यांत पळयल्यार कोणाकच देवान ताचें मुखामळ दाखोवंक ना मयजे गेल्लो देवा थावन 10 उपादेश घेवंक आनी त्या वेळार देवान ताका सांगलें तुजें मुखामळ दांप कित्याक म्हाका पळोवन कोणी वाचुल्लो ना देवाक पळोवन कोणी वाचुल्लो ना देखून तुजें मुखामळ दांप पूण हांगासर देव ताचें मुखामळ मोरयेक दाखयता आनी मोरी जियेता मोरी मरना मोरी जियेता आनी ह्या सर्व कारणां पासून आमी म्हणटा मोरी आमकां कथोलिकांक श्रेष्ठ जेजूची आवय ती आनी आमची आवय देखून तिका आमी देवाची आवय म्हणटा ती जेजू क्रिस्ताची आवय देवाची आवय पूण मोगाच्या भावान भयणीनो
मोर येन तिका श्रेष्ठ म्हणलांगी केदारपणी खंय पण म्हळांगी हांव श्रेष्ठ म्हणून म्हळांगी खंय पण वाचतात की तुमी मोरयेन बिलकुल म्हणोना मोरयेन म्हणलें की तें आपल्या स्तुती गितांत आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली हांव किरकोळ हांव एक चरण दासी हांव एक सेवकी म्हाका कित्याक असलें भाग मेळ्ळें म्हाका कित्याक देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमी उडासां दवरूंक जाय देवाची बेसांवां ह्या संवसाराक येता जाल्यार ती कोण किरकोळ आसात ल्हान आसात तांच्या मुखांत येतात आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें देवाचें बेसांव देवाचें 3 रितीचें बेसांव आरोण मुखांत तें सगळ्या मनशा कुळाक दिल्लें तें आनी ही बेसांवां येवचीं कशीं कोणा थंय तीं येतात कोण मुखांत येतात देवाक व्हडल्या व्हडल्या मनशांची गरज ना देवाक सोडीत बुदवत कोण आसात जाणटे कोण आसा तांची गरज ना देवाक गरज आसा ल्हानशा भुरग्याची आत्तां एक भुरगें हांगासर आयिल्लें वयर तुमी सगळ्यां ताका पळोवंक लागल्यात म्हजो शेरपांव गेलो जर एक ल्हान भुरगें सगळ्यांक आकर्शीत करता जाल्यार देव त्या ल्हान भुरग्या मुखांत आशिर्वादां दिवंक शकता ताका व्हडल्या मनशांची गरज ना व्हडल्या विशेश सक्तीची गरज ना ल्हान पुरो आनी मोरी जावन आसली तें ल्हान बाळ बापाच्या हातांत आनी त्या देखून ती म्हणटा हांव किरकोळ पूण आमी सगळे आज म्हणटा ती श्रेष्ठ कित्याक ते किरकोळ जावन आसल्या त्या मोरयेक देवान विंचलें आनी तिका सगळ्या मनशा कुळाक एक आशिर्वाद केले मोगाच्या भावांनी भयणी पापा फ्रांसीस आदल्या वर्साच्या 9व्या वर्साच्या शर्मांत तो म्हणालो देवाचे वाटो आमकां स्पश्टताने कळीत केल्यात कशें गी म्हळ्यार देवाक कितें किरकोळ आसा तें भोव लागीं कितें किरकोळ आसा तें पयलें विंचता आपल्या पुता मुखांतर ह्या संवसारांत नव्यो संगती नवी रचना ताणें करीचे म्हणून ताणें चिंतना ताणें जेरुसलेम टेंपलांत हांव सुरू करया म्हणून चिंतूंक ना पगार एका किरकोळ आवयच्या गर्भांत ताणें सुरू केलें जेरुसलेम टेंपल वर्ते नावार्दीक टेंपल सगळ्या इस्रायलाचो कुरो म्हण येत तसलें टेंपलांत हांव जेजू येवना बगार एका आवयच्या गर्भांत हांव ती नजरेंत हांव बेतलेमांत हांव बेतलेम म्हळ्यार कोणाक कळीत नासलें नजरेत म्हळ्यार कोणाकी ताची खबर नासली जेरुसलेमांत हांव न्हय बेतलेमांत हांव कित्याक थंयसर कोणी वचना देव तसल्या जाग्यात हांव मोरयेक उबी करता आनी तसले एक स्त्रीयेत हांव जेजू आमच्या मुखार येता आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा देवाक हेंच जाय ताचें बेसांव दिजें जाल्यार हेंच जाय ताका किरकोळपण जाय ल्हानपण जाय ल्हान भुरगीं जाय बघाचें न्हू नवें वर्स आमी सुरू करता आनी हें नवें वर्स सुरू करतना आमकां जेजू आपयता म्हाका तुमकां बेसांव दिवंक जाय म्हजीं बेसांव तुमच्या लागीं हांवें वांटून घेवंक जाय पूण हांवें ती बेसांव वांटून घेवचें जाल्यार तुमी कितें जावंक जाय जेजू म्हणटा एक ल्हान भुरग्याक ताच्या शिसा मुखार दवरलें आनी म्हळें ह्या ल्हाना भुरग्यां बरी तुमी जाल्ले करीत सर्गीचें राज कितें म्हूण तुमी पळोवचें नात सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें म्हणून तुमकां समजोवचें ना देव कोण म्हूण तुमकां कळचें ना देवाची वळख तुमकां मेळची ना देखून जेजू आज एका ल्हान भुरग्याक आमच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा तुमी ह्या वर्सा ह्या ल्हान भुरग्या बरी जाया हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो तुमी कांय व्हडलें कांय करचें म्हणना ल्हान भुरग्या बरी जावचें कितलें कश्ट म्हणून मागीर कळटलें मोगाच्या भावांनी भयणी हो संदेश आमकां सारक्या रितीन आयच्या वांजेलांत तशेंच पयल्या पुस्तकांत पयल्या वाचपांत आमकां मेळ्ळा आमची सुरवात कशी जाली ह्या संवसारांत आमी भुरगीं जावन जल्मल्या आनी त्या भुरगो जावच्या वा त्या जल्माच्या वेळा आदीं कितें घडलां आमच्या जिवितांत आमकां कळीत ना कोणी सांगूंक शकतात की आमी जल्मले उपरांत आमी हिस्ट्री आसा आमकां आमी कितें पुरा केलां व्हडलीं व्हडलीं कामां तीं पुरा आमी बरोवन दवरयत आनी मुखार सांगयत पूण ताच्या पयलें कितें आसलें कोणेंय सांगूंक जायना आमी आवयच्या गर्भांत आसल्या आनी थंयसर देवान आमचें तें कितें कसलीं बेसांवां दिल्यांत तें ताका मात कळीत आनी त्या देखून एका भुरग्याक हिस्ट्री आसना वा हिस्ट्री उडास उरना वा ताका पास्ट म्हणलें ना तें भुरगें कितें घडलां आदीं तें उडासान दवरिना
देखून आज नव्या वर्साक आमी भितर सरतना 2 वजी आमच्या माथ्यार आसले आमी देवोंक जाय. कसली वजी? एक वजें जावन आसा आदल्या वर्सा हांवें केल्लें बरेंपण. हांवें कोणाक पुरा बरें केलां, कितलें पुरा बरें केलां तें वजें आमच्या माथ्यार आसा. तुमी विचारूंक पुरो हें कशें वजें जाता? हांवें केल्लें बरेंपण कशें म्हजें वजें जाता? वजें जाता. आनी एक वजें आसा, तें कसलें वजें? कोणें पुरा आदल्या वर्सा म्हाका दुखयलां तें आनी एक वजें. ही 2 वजीं आमी सगळीं वोवन आसा. सगळे वर्सां जाय जाल्यार वयता. पयल्यान हांवें केल्लें बरेंपण, हांवें कितले जाणां बरें केलां, पूण म्हाका उपकारपण दाखोवना. आनी ही एक चिंता सगळ्या वर्सां आमच्या मतींत आसता. हांवें इतलें बरें केलें, इतलें केलें, इतलें केलें, कांय मेळोना म्हाका. तो मनीस अनउपकारी मनीस जाला. म्हज्या लागीं उलयना, म्हाका मानी दिना, म्हाका गौरवच दिना. एक फावटी म्हज्या जिवितांत अशें घडलें. कोणेक म्हाका इल्ले पयशे दिले आनी त्याच दिसा कोण एकलो आयलो आस्पत्रेक वचोंक आसा, म्हाका कश्ट आसात, आनी हांव सगळे ते पयशे दिले. ते पयशे दिल्या उपरांत हांव गांवांत गेलो आनी गांवांत जे गांवचे ते गेल्या उपरांत ते एका फंक्शनाक गेल्लो आनी थंयसर तो मनीस मेळ्ळो. म्हाका पळोवंक येना ताणें. शिदा गेलो. सुमार फावटी मेळ्ळो. एक विश करूं ना, म्हजे कडेन उलोवं ना. भारी बेजार जालें. मागीर फाटी येवन हांव चिंतलें, हांवें कितें केलें? म्हजे पयशे न्ही, हांवें दिल्ले म्हजे न्ही, कोणेंय म्हाका दिल्ले, हांवें दिल्ले. तर हांवें ताचे तावन कितें आशेवचें? म्हाका ताणें मान दिवंक जाय, नमस्कार करूंक जाय, तूं व्हडलो मनीस, तूं धनी म्हणून ताणें फातयेवंक जाय. म्हळ्यार हें वजें हांव वयतां. आनी असलें वजें आमी सबारून वयता. हांवें केलें इतलें बरेंपण केलें जाल्यार त्या मनशान म्हाका बरें करूंक ना, वा बरें म्हणूंक ना, वा बरें उलोवंक ना. आनी हें वजें नव्या वर्साक येताना वोवचें नाका. गरज ना ताची. जें कितें तुवें केलां बरें तें कर्ण जालां आनी ताची गरज ना, ती जाल्या, ती गरज संपल्या. तशेंच हेरांनी आमकां कितें वायट केलां तेंय वोवचें आसा आमी. आदल्या वर्सा म्हाका इतले कश्ट दिले ताणें, म्हाका रावंक सोडूना, म्हाका तें करून सोडूना, म्हाका हें करून सोडूना. फायदो ना चिंतून. तें वजें परतून काण घेवन आनी एक वर्साक वेचें नाका. तेंय वजें देंवोवया आनी मुखार या. ही वजीं आमी व्होंवून वेता जाल्यार आमकां देवाचें आशिर्वाद कितें म्हणून समजोवंक साध्य जायना. देवाचे आशिर्वाद आमकां त्या घडये कितें म्हणून समजोवंक साध्यच ना. कित्याक जेजू म्हणटा, सर्गीची जी कितें बेसांवां आसात ती बुद्धवंतां तावन जाणट्यां तावन लिपयल्यांत. जाणट्यांक आनी बुद्धवंतांक सर्गीच्या बेसांवाची खबरच ना. कित्याक? हांव म्हाकाच हांव कितेंय करून सांगता म्हणलें गर्व आसा, म्हज्या लागीं पयशे आसात म्हणलो अहंकार आसा, फाल्यां कितेंय सोडून जाल्यार हांव सांबाळूंक शकता म्हणलें एक अहंकार हर एकल्याक आसता. असल्या बुद्धवंतां तावन, असल्या जाणट्यां तावन, असल्या जाणट्यांक देवाची आशिर्वादां कितें म्हूण वळखूंक साध्य ना. ही जाणवाय ही बुद्धवंतकाय खंय तावन मेळ्ळी? ही जाणवाय आनी बुद्धवंतकाय आमच्या खातीच्या रंगा बरी. ती आमी कांय हाडून येवना, ताणें दिल्ली. बुद्धवंतकाय ताणें दिल्ली, जाणवाय ताणें दिल्ली. आमचें कांय ना हांगासर. आमचें कांय ना म्हणून वळखून घेवचें बाळपण. म्हज्यान कांय जायना, तूं म्हजें थंय कर, तूं म्हाका आशिर्वाद दी, तूं म्हाका सलय म्हणचेंच एक बाळपण. आनी असलें बाळपण आमकां हर एकल्याक येवंक जाय. आनी नव्या वर्साक रिगतना असल्या तराचीं भुरगीं आमी जावंक जाय म्हूण जेजू आज आमकां आपयता. पूण आमी म्हणूंक पुरो तशें आमी कोणाक पळोवन शिकचें? पाद्र्याबांक तांचें तें गर्व आसा, पाद्र्याबा तें अहंकार आसा, पाद्र्याबा तें व्हडपण आसा. सिस्टरांक पळया गी, सिस्टरा तें आसा व्हडपण, अहंकार, गर्व सक्कड आसा. गुरकाराक पळया गी, ताचे विशयी उलोवचो नाका. तर कोणाक पळोवन, कोणाक एक देख जावन घेवचें? तुमच्या मदें भुरगीं आसात, ताचे वरती देख घालें जाय. आमी म्हणूंकूच जायना, नीब दिवंकूच जायना, साध्यच ना. आमच्या भारतांत आमी असले एक नीब दिवंक जायना भुरगींच ना कोणाक पळोवचें. कित्याक म्हळ्यार स्टडीज सांगतात हर एका सेकुंदाक भुरगीं जल्माता. म्हळ्यार आमकां देख घेवंक भुरगीं कितलीं मेळटात आनी त्या भुरग्यां तावन आमी शिकयत
कशें एका आवयतय बापयतय आमी हुंदून रावचें म्हज्या गरजेक हर एका की हांवें ताका विसारून रावचें तशेंच आनी एक देख आमकां आमच्या वाटे वाटेन मेळोंक पुरो मागतलीं आसात भिकारी आसात तांचे तो आमी शिकोवंक आसा कितें शिकचें हर एका दिसा जाय जाल्यार येवन मागतात आमकां लज दिसता न्ही गे आमी कोणी मागूं वचना बायबल सांगता मागचें सूख न्ही सोरचें सूख तशेंच रीण काणग्यांचें रीण दिवचें तें सूख तें दिनाजो म्हणटा तशें करचें न्ही म्हणटा जेजूस म्हणटा पण मागचें लज आसूंक नाजो मुंड्यांच्या पुस्तकांत आमी वाचता 8 अध्याय थंयसर अशें बरयलां म्हज्या दारा लागीं पारो करता तो भागी म्हज्या गेटी लागीं कोण येवन मागता सदां न्ही येवन मागता म्हाका इल्लें दी असलो एक भुरगो तुवें हांवें जावंक जाय असलें एक भुरगें तुवें आनी हांवें जावंक जाय हर एका दिसा जेजू लागीं वचें देवा लागीं वचें आनी मागचें म्हाका आज इल्लें दी ते म्हणूंक पुरो काल दिल्लें जालें काल दिल्लें खाली जालां आज दी तुका लज दिसना गे सदांय म्हजे सांगात हुंदून रावंक तुका डिपेंड जावन रावंक तुका लज दिसना गे म्हाका लज दिसना कित्याक तूं म्हजो मोग करता म्हूण म्हाका कळीत आसा मोग करतल्या मनशा लागीं हांवें कित्याक विचारूंक नजो आनी तूं दिताय म्हूण कळीत आसतना हांवें कित्याक विचारूंक नजो असलें भुरगीं जाय जे म्हणून जेजू सांगता असलें एका भुरग्याक तांचे मुखार दवरलें आनी म्हळें जेजून म्हळें असलें एक भुरग्या बरीं जायना जाल्यार तुमकां सर्गीचें बेसवां कितें म्हणून समजूंक जावचें ना देव कितें म्हणून कळचें ना आनी देव खंयच्या मापान तुमकां कितल्या मापान तो दितलो म्हणून तुमकां समजोवचें ना देवान दिल्लें जेजून दिल्लीं दोनूच सुद्दां एक ल्हान भुरगें आनी एक हांव जेजू क्रिस्त म्हाका पळय आनी शिका हांव कालत्या आनी बोळ्याक काळज आसो आनी मोरयेक आमी आज देख घेता आसतना मोरी भुरग्यां बरीं जालीं हें आमी उडासन दवरचें मोरी भुरग्यां बरीं जालीं जेजून मोरयेक श्रेश्ठ म्हणून खंय सांगूना बगार जेजून म्हणलें आसा कोण म्हजें उतर आयकता आनी पाळटा ती म्हजी आवय तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण म्हळ्यार मोरयेनी त्या ल्हान भुरग्यां बरीं जायचें आसलें त्या ल्हान भुरग्यां बरीं जेजूची उतरां तिणें आयकूंक जाय आसलीं ती पाळूंक जाय आसलीं आनी असलीं भुरगीं जावच्याक आमकां हर एकल्याक आज आपुणे आसतना 20 वर्स आमचे तावन चलता पूण आकांत खंत चलता गे म्हणलें सवाल भोवशा वयलो आकांत आनी कितें आसतलो 2021 सुरू जातलें आनी हें वर्स हांव कंप्लीट करतलो गे म्हणलें सवाल आनी एक संपूर्ण 2020 वर्स हांव जियेतलो गे वा थोड्या अर्ध्याच म्हयन्यांनी कितें जातलें कळीत ना पूण एक आमकां खंडीत कळीत आसा बायबलांत बरोवन गेला मातेवाच्या वांजेला 11व्या अध्यायांत सर्व संगती म्हज्या हातीन दिल्यात म्हज्या बापान तेजो म्हणटा सर्व संगती सर्व पदवी म्हज्या हातान दिल्या तर कितेंय येवं कितेंय जावं दी पूण देवाची पदवी बापान पदवी जेजू क्रिस्ताच्या हातान दिल्या देवसराच्या हातान थंय म्हाका त्या देखून खंयचेय तो नासाचें म्हज्या जिवितांत हाडूंक तो आशेवचो ना जरी कितेंय नास जावचें म्हज्या जिवितांत येत जाल्यार म्हज्या पक्षेन तो रावतलो आनी झुजतलो पूण देवसार आमच्या पक्षेक रावचो ना जेजू आमच्या पक्षेक रावतलो आनी झुजतलो कित्याक सर्व अधिकार आनी पदवी ह्या संवसारांत आनी सर्गी ताका ती फावो जाल्या आनी तो म्हाका सांबाळतलो ह्यो जावन आसा गूण एका ल्हान भुरग्याचो म्हजो बापूय म्हाका सांबाळतलो म्हजी आवय म्हाका सांबाळटली आनी अशें एका ल्हान भुरग्या बरी जावच्याक 9व्या वर्साक आमी फुडें सरया 9व्या वर्साक वता आसतना ल्हान भुरगीं जावचें कशें म्हणून शिकया हर एका दिसा ल्हान भुरग्यां बरी जिवंक आमी शिकया आनी तो वेळो आमची खंत निवतली वजीं देंवतली जिवीत हळू जातलें संतोष उमाळतलो शांती आमच्या काळजांत मेळटली बापाच्या हातीं किरकोळ ल्हान जावंक हर प्रयत्न आमी करया हें वर्स आमकां ल्हान भुरगीं जावंक शिकोवन दी आनी तांतलें सूख आमकां समेस्तांक मेळोवन दी त्रिएक देवाक
आमचो बावर्त आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्पदुदार बापाक आनी पृथ्वीच्या शास्त्राक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रत्म्यावर गर्भेत संपवलो. अवकार मोरयेता उडसलमलो. पावस पेला काल ताणें कस सोसले ताका गुरसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ला मुदेलो सरगार चडलो. सर्पदुदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला. तेंकां जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करून घेतलो. सतमंतां पवित्रत्म्याक कातोलीक पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्तणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. आमी सर्व ह्या संवसारी जियेत आसतना देवाची कृपा आनी आदारांचो गरज आम्हा सर्वांक आसा. आमची सर्व विनवण्यो आनी गरज्यो त्याच देवा मुखार दवरया. खऱ्या बावर्तान मागया तो देव खंडिसावन आमची मागणी स्वीकार करतलो म्हळ्यार बरवस्यान आतां आमी मागया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरये परी बरवशान भरून तांचे ताबेन आसचे परजेक क्रिस्ती बरवशान रुपीत करूंक जाय असची जाणवाय तांकां दिमून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रांत शांती निर्माण करच्या वावराक सडीत गमान दिवन कळमीत नासतना वावरूंक तांचे ते उदार मन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. नवे वर्स देवाचे मजतीन आमी प्रारंभ केले आसता. देव आमचेर ताची दया दाखोव. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सद्यांचेर फिरगजेचेर समाजाचेर ताची कुरपे बेसावां वतूं आनी सर्व वायटा विघ्नांतले राखूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिढे वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तांचे कश्ट सोंसणीकायेन सोसूंक जाय असो आदार आनी तांची सेवा करतल्यांक बळ भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जागतीक शांतीच्या आयच्या दिसा सर्व राष्ट्रां आनी जनांगां मदें द्वेष उणो जावन आनी माया मोगाचें वातावरण रुपीत जावंक सर्वांची काळजां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी मोरये माये परी जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिणयेचे केंद्र करन जिणये पयनान ताच्या उतरांचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक जायसची कृपा आमकां लाबूं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे सर्व कसक्यो गरज्यो आनी विनवण्यो त्याच देवा मुखार दवरया. मोगळा बापा तूं सर्व जाणार आमच्या मोतींत आसचे आमच्या जिविताक गरज आसच्यो सर्व गरज्यो आदार आनी कृपा तूं जाणाय. तुज्या मुखार थोडींच आमी प्रार्थना दवरल्यान स्विकार कर आनी आम्हा सर्वांक तुजो आशिर्वाद दी. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजू वरवीं. आमेन. घे बापा घे वाय. स्वीकार कर पावन कर जीवन हे अर्पिता तुका. घे बापा घे उंडो घे बापा घे वाय. वावरामी केलो दुवेंस दिल्या देण्यान ग्रास आमचो जोडलो तुझ्या उदारपणान. काणीसांव तो समर्पिता भक्तीन आनी व्हडा मोगान.
बापा घे वाण स्वीकार कर पावन कर जीवन ये अर्पित हांव तुका घे बापा घे उंडो घे बापा घे वाण म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें साबूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक महिमे आमचे नेते पवित्र जावा सर देव मानून घे देवा आमच्या सर पदुदार बापा खरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं तें शेवटाक पावयताय भाग्यवंत देवाचे मायेची परब आनी संतोषान समरमतांव तुज्या विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो देवाची माय नित्यांकारी मोरयेक आमी नामान करताना एका तळ्यान आमी तुका वाकणताव तुका वंदिताव तुजी कीर्त परगडताव आपल्या ओंकारपणाचे वडवे सांबाळून पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकाच पुताची ती आवय जाली आनी सस्तीक प्रकाश तिणे संवसारार फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार बदला तुज्या वैभवान उंचगी तुका उंचगी तुका सर्वेस्पराचे नावे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कश्ट कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी तांडे वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड
तुमचे पसूद समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराचे हे रगत. पातकांच्या बोगसाणे मेळच्याय तुमचे पसूद आनी सुमेस्त मनशा पासूद ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good परगटूया. जेजू तुझे मरण आम्ही सवारता. तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही यात्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सोडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीक मुखामळो पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माय संगती बगेवन दोमदुता आनी चवकाणी तुका मनवल्ल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां धाडून पडूं नाका पूण वायट आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बागन आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाचें तोंड पळोवन संतोषान नवे वर्स आचरण करच्या आमी आनी नवे वर्साक सुरवात करच्या आयच्या ह्या वक्ता माया मोगाची शांती आमी वाटोवया. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. Aşeun asa, kalis moje, laleun asa, ye Jesus, sem chatuka, ye vegi bukta bayenya tuja, kalis moje, aşeun asa, kalis moje, laleun asa. Ye Jesus, sem chatuka, ye vegi bukta bayenya tuja. तुझी शेळी हर घडी राखताय. तानबुके वेळी बगसून पाका मेळी सोरो दिवून पोसताय. काळम्या कारारी विवो जावून येताय. संसारी पोयनारी
काळीज मोजे आशेव नासा काळीज मोजे लालेव नासा ये जेजू सेमच्या तुका ये वेगी बुकता बयण्याक तुझ्या काळीज मोजे आशेव नासा काळीज मोजे लालेव नासा ये जेजू सेमच्या तुका ये वेगी बुकता बयण्याक तुझ्या तुझी सेवून मोग तुझो बघून काळीज गायता गाया सर्गीच्या काना दैविक तुझ्या देण्यान जीवन जाला पावन उरलो जाऊन येता अज्ञान बिडार करता सगळोच म्हाका दिताय म्हजी तुका पळयताय बावडून कसो हांव तुजो उपकार काळीज मोजे आशेव नासा काळीज मोजे लालेव नासा ये जेजू सेमच्या तुका ये वेगी बुकता बयण्याक तुझ्या काळीज मोजे आशेव नासा काळीज मोजे लालेव नासा ये जेजू सेमच्या तुका ये वेगी बुकता बयण्याक तुझ्या दिल्ली बासावणी
प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत सदा ओंकार मायेक तुझ्या पुताची आवय आणि पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासारताव. आनी ह्या तुझ्या वर्ते परबेच्या दिसा तुका दिन वासूंक सर्गीच्या जेवणान संतोषान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणेक जिविताक उपकार आशें कर. हे मागतांव तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. दायकन बसात. मोगाचनो आनी थोड्याच घंट्यान आमी हे वर्स आखे करता आनी नवें वर्स आमी सुरू करता. देवाक येदोळूच आमी अर्घां दिली आराधनाच्या वेळार आनी तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार. आतां प्रत्येक जावन आमच्या कोवेंदाच्या नांवी हांव तुमचो समेस्तांचो उपकार बावडटां. प्रत्येक जावन आमच्या शेजाऱ्यांचो सबार वर्सां जावन ह्या कोवेंताच्या सुरवेक जावन आमकां विविध तरांनी आमच्या शेजाऱ्याच्या कुटुंबां जावन आदार कुमोक मेळ्ळ्या तांचो हांव उपकार बावडटां. तशेंच सेक्युलर कर्मिलीत वर्दीच्या सोर संद्यांचो, बाळूक जेजूच्या कुटुंबाच्या संद्यांचो, जेजू बाळकाच्या ऑटो रिक्षा असोसिएशन तांचो, बाळका जेजूच्या सोल्जर्स हांचो आनी तशेंच फेस्ताच्या वेळार आमकां जेवणाच्या वेळार आदार दिवच्या त्या चड पंगडांचो आनीक विशेश जावन आमच्या बेनेफॅक्टरांचो. हांगासर 16 जाण सेमिनरिस्ट आसात. निमाणी तांच्या 4 वर्सांची तरबेती हांगासर जाता. आनीक येवच्या वर्सां आनीकी 12 जाण नवे ब्रदर्स हांगासर येतात. तांकां तुमच्या पैकी सबारांनी आर्थीक कुमोक दिवन तांचे शिकपाक आदार दिला. तुमचो हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटां. आज हे नवें वर्स आमी सुरू करतना सर्वेस्पर देव तुमचेर, समेस्तांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनीक तुमची परगांवांत आशिल्ल्या त्या सांद्यांचेर ताचो धराळ आशिर्वाद पडोवन दी. आनी तशेंच हे वर्स शांतीचें, समाधानाचें, मोगाचें आनी एकवटाचें जावन दी. आमकां समेस्तांक बरी भलायकी मेळों म्हणून म्हजी आशा आनी आमच्या समेस्तांचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक हॅपी न्यू इयर. फाल्यां सर हांगा 2 मिसां आसतलीं. सकाळीं 6 वरार आनी सकाळीं 7:30 वरार. सांजेर मिसां आसची नात. प्रत्येक रितीन आज उपकार बावडूंक हांव फावो आमच्या सर कॉयर मेंबर्सांचो. आयचे लितुर्जीक आमचे ब्रदर्सांनी गायन गायलां आनी पोर क्रिस्मस राती आमचे लायक सर कॉयर मेंबर्स आनी गायन गायलां. आनी सगळ्या वर्सां जायते कॉयर पंगड हांगासर आसात. जावं पुरो इंग्लीश भाशेक, जावं पुरो कोंकणी भाशेक. तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी त्याच बाळक जेजूची आशिर्वादां मागता. हर एक मिसाचो वेळ भक्तीपणी आमी समारंभूंक तुमचो आदार आनी ससाय मस्त जावन आसा. त्या देखून हर एकल्या कॉयर मेंबरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जायतो वावंट ह्या दिसांनी आमचे ब्रदर्स दिवन आसात. जावं पुरो क्रिस्मसा तावन आजून म्हणसर सर्व ब्रदर्सांक देव बरें करूं. आयच्या ह्या उक्त्या मैदानार जावच्या मिसाक वीज दिवे, बॅन्स इलेक्ट्रिकल्स, साऊंड्स, क्रिस, आल्टर आनी स्टेज, लोब अरेंजर्स आनी प्रत्येक जावन ब्रदर नवीन OCD आमचो सुब्रदर. जर तर स्टेजी वयर तुमी पळयतात ती सर पिंतुरां जावंक पुरो पोर क्रिस्मसा वेळार केल्ली सर पिंतुरां ती सर जावन आसात ब्रदर नवीन हाणेकरची. तुमकां देव बरें करूं. सांगातच आयचे हे मीस लायव्ह जावन आसच्या कार्मेल स्टुडियो फादर स्टीवन आनी क्लिओनाक देव बरें करूं. नोवेनाची मिसां जेजू बाळकाचें दाबाजीक फेस्त जानेवारी म्हयन्याच्या 14,
15 आनी 16 तारखेर आसतलें. हाका तयाराय जावन 5 तारखे तावन 13 तारखे म्हणसर हांगासर नोवेनाची मिसां आसतलीं. हर एक वर्सा आसच्या तशेंच सकाळीं 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार सकाळींची मिसां आसतलीं. दनपारां 1 वरार कोंकणी भाशेंत, 4 वरार सांजेर मलयाळम भाशेंत, 5 वरार इंग्लीश भाशेंत, 6 वरार कोंकणी भाशेंत आनी 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मिसां आसतलीं. आमच्या ह्या फेस्ताक तयाराय जावन जर तर कोणी वॉलंटियर्स आमकां सरवतात तर तुमची नांवां आनी एड्रेस आनी फोन नंबर आमच्या दफ्तरांत तुमी दिवचे. कोविड-19च्या निमती मान्य सरकारान सेक्शन 144 घाला. त्या देखून मीस जाल्ल्या उपरांत चड आवाज वा सेलिब्रेशन करनासतना आमी भक्तीपणी घरा वेचे. सेक्शन 144 कर्फ्यू न्ही. 4 वा 5 जाणांच्या की चड सांगाता मेळोंक ना, रावोंक ना आनी हो जावन आसा कायदो आम्हा सर्वांनी फॉलो करचो. त्या देखून गव्हर्मेंटान गेल्लें सेक्शन 144 आमी सर्वांनी फॉलो करचें. तशेंच आयचे हे मिसाचे बलिदान जाल्ले उपरांत तुमी बसले त्यो सर बसका लागसार आसच्या त्या रुखाच्या मुळांत एकठांय करूंक आमी तुमचो आदार आशेतां. तुमकां सर्वांक देण्या बरीत आशिर्वादांनी भरिल्लें बरें वर्स हांव मागतां. खंडीत जावन 2020 न्ही ताज्या की जायत्या मापान बरें वर्स येवं दी आनी तुमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत जेजू बाळकाची दराळ आशिर्वाद आसूं दी. हें जावन आसा आम्हा सर्वांचें मागणें. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देवाचो आशिर्वाद घेवंक सर्व आमी आमची तकली बागोवया. देव सगळ्या देण्याची सर तुमकां आपले कृपेन बरो आनी भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळो. आमेन. तो सुदेव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो भावार्थ बरोवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगाक पेटो. आमेन. तो सुदेव तुमची कामां आनी सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलोव, तुमच्या मागण्याक सदां कान दिवं आनी ससनाच्या जिविताक तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो, पोताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचेर आसो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोहित देणे देवाचे मंदिर मनशा पोताचे, सुंदर दोडू सोल्याचे पलगडत्म्याचे, नवल तुने सस्तेचे पंढर भरपूर कुर्पेचे, अंतराच्या पाट्यांतून एकेत पाट्याचे. माय तुझो उपकार वावुरता, नाव तुझे संसार गाजयता, मागून धाड माये मागता सर्गीचे बेसांव. माय तुझो उपकार वावुरता, नाव तुझे संसार गाजयता, मागून धाड माये मागता सर्गीचे बेसांव. मोगाळ पुत्रा सोवे तुलो बांकार मोरये, आशिर्वादन भर तूं आमकां. भगवान कृष्णाची करवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.